हाय नमस्कार. कार्मेल किरणाचे अनबॉक्स विथ डायस म्हणले कार्यक्रम वीक्षण करच्या सर्व मोगाच्याक मुझे कलते प्रणाम. हांव वेन्सिटा डायस तुमचे समोर. आज आमचे मदगत आसात दोग घटमुट तरणाटे भोव वट्ट्या तालेंतांनी भरलेले. एस्पेशली कराटे, खुमिटे आणि खटा म्हणल्या तालेंतान त्यांनी वड साधन केला. नॅशनल लेवल पर्यंत राष्ट्रीय हंतापर्यंत वचून तांणी आमचे सामाजिक कीर्त हाडल्या आणि ते जावन आसात लोबो अँड शॉन नेक्टो. हाय लूक, हाय शॉन, कशे आसा तुम्ही? सो कार्मेल किरणाच्या अनबॉक्स विथ डायस ह्या शोवाक हांव तुमकां स्वागत करता. वॉर्म अँड हार्टी वेलकम टू यू ऑल. सो तुमच्या अचिव्हमेंट्सच्या विशयान हांवें जायते आयकलां आणि ह्या शोवांत ह्या एपिसोडांत आमी ताच्या विशयान उलयतल्या. सो ताचे पयले आमच्या विक्षकांक तुमची मोठव्यान परिचय दिली येतली. वय सो मुझे नाव लूक सॅमसन लोबो. हांव वालेंच्या इर्गज विन्सेंट फेरेर रावता. हांव वालेंच्या रावता. म्हजे मम्मी डाडा आनी ग्रँडमदर वट्टू. म्हजो एक व्हडलो भाव आसा, तो कॅनडार आसा. हांवें म्हजें किंडरगार्टन सेंट नाझरेथ कॉन्वेंटान केलें. मागीर प्रायमरी वचून सेंट अलोयशियस प्रायमरी स्कूल फर्स्ट आनी थर्ड म्हणसर. मागीर थंयच्यान हांवें सेंट अलोयशियस गोंजागा स्कूल CBSE जॉयन जालो. मागीर PUCन येतना सेंट अलोयशियस PU जॉयन जालो आनी आतां हांव सेकंड इयर BCom आनी ACCA करता सेंट अलोयशियस डिग्री कॉलेजान. म्हजें नाव शॉन. हांव वालेंच्या विर्गज हितून. म्हज्या घरा हांव म्हजे मम्मी आनी भयण रावता. मागीर म्हजो दादा गल्फांत आसा आनी हांव फस्टासून 10th म्हणसर जर्जान शिकल्लो. ताचे उपरांत फर्स्ट आनी सेकंड PU हांव म्हजे LHSan करना. ओके, दॅट्स वंडरफुल. ओके, म्हाका एक तुमचे लागी क्वेश्चन आसा. तुम्ही भावगी या तुम्ही फ्रेंड्स गी तुम्ही तुमचे रिलेशन काले? आमी फ्रेंड्स, चर्च फ्रेंड्स ही, आमी कराटेचे ट्रेनिंग पार्टनर्स ही आनी अशेंच आमी क्लोज फ्रेंड्स आसात. ओके, सो कराटे तुम्ही दोघी थंयच वचून तुमची वळख जाली की पयलेच तुमकां एकामेकाची वळख आसली? ना, आमी सेम फिर्गसान आसले. मागीर थंयच्यान वचून ताजे मम्मीन आमकां सेम क्लासार घाले कराटेचे. तो म्हजो ज्युनियर आसा आतां आनी आमी सगळ्यात प्रॅक्टीस करतात. दॅट्स नायस, दॅट्स नायस. ओके, लूक अँड शॉन, तुमची जर्नी वंडरफुल आसा. आमच्या ह्या नॅशनल लेवल पर्यंत तुम्ही गेल्यात आणि आमच्या सामाजिक तुम्ही कीर्त हाडल्या. सो तुमच्या जर्नी विशयात आणि तुमच्या नॅशनल लेवल अचिव्हमेंट्सच्या विशयात आमकां आमच्या वीक्षकांक तरी माहिती दिवची. ओके, शुअर. सो फर्स्ट आमकां एक स्टेट लेवल टुर्नामेंट हाडले सुरत कलांत. तातूंत फर्स्ट आमी विन जाल्यो. ताचे उपरांत नॅशनल हाडले फॉर नोव्हेंबर 4th, 5th आनी 6th. आमी ताका पार्टिसिपेट करन आमकां एक हे हाडलें, आमी विन जायचे म्हणून. तशें जावन आमी सद्या क्लासी उपरांत प्रॅक्टीस करन हाडली. आमी हाफ एन आवर 45 minutes प्रॅक्टीस करून आमचे कॉलेजीतून राजापुरा मेळटा प्रॅक्टीस करून आमी मागीर वचून विन जाले. सो हांवें आमचे एस्पेशली ट्रेनींग हांवें लायन प्रायातून सुरू केलें. कारण म्हणून म्हाका कराटे कितले 3rd स्टँडर्डांत सुरू करन आसा आनी प्रॅक्टीस करन आसा. ताका ह्या फावटी हांवें ल्हान आसतना स्टेट लेवल टुर्नामेंटान मस्त भाग घेतले, पण तितले इनाम जितो ना, पण एक फावटी जितला. आनी ह्या फावटी आमकां एक आशा आसले ते विन जावं. ताका आमी एक्स्ट्रा प्रॅक्टीस करन मागीर आमचे कराटेचे दीस नासल्यार थंय आमी येवन प्रॅक्टीस करन एक एक्स्ट्रा 2 घंटो घालून ते हार्डवर्क करन आमी सगळ्यात येवन हे इनाम जितले. वाव, तुम्ही हार्डवर्क केला जायचे, राईट? बट तुमकां इंटरेस्ट कशें आयले कराटेंत? मम्मीन घालीन की तुमकांच इंटरेस्ट असले? तुम्ही म्हणे मम्मी म्हाका तो वायट ड्रेस घालूंक जाय आनी घाल्लो तशें गेल्यार की तुमी हांव तशेंच करनासली. हांव मम्मीला की सांगून आसली मम्मी म्हाका तो वायट ड्रेस तो घालूंक जाय, म्हाका ते त्या एका स्पोर्टाक घालीचे म्हणून सांगून आसली. तुमकां कशें इंटरेस्ट आयले? फर्स्टली म्हाका म्हज्या मम्मीन घाल्ले, फोर्स करून घाले एक्चुली. मागीर 4 दीस उपरांत म्हाका जावन हाडले मम्मीन. लायक काल एक जॉयन जालो म्हळ्यार पुरो जातालें, मोस्ट एक्सरसायज पुरो करयतालीं. ताचे उपरांत फर्स्ट एक म्हणजे मॅचाक गेल्लो, ते फोटोग्राफी जालो वायट बेल्ट आसतना. ताचे उपरांत ना विन जावन हांव. बट ताचे उपरांत परतून येल्लो बेल्टार आसतना मॅचाक गेलो, तातूंत विन जावना. ऑरेंज बेल्टाक एक मॅचाक गेल्लो, तातूंत हांव जिखूना.
ताचे उपरांत म्हाका इंट्रस्ट चडले म्हळ्यार पुराय विन जाता म्हाका हेचेर प्रॅक्टीस करची विन जायचे म्हण ताचे उपरांत ग्रीन बेल्ट उपरांत हांव आनी एक नॅशनल्स जाल्ले म्हणजे फर्स्ट नॅशनल्स तांतून हांव मागीर जिखलो ताचे उपरांत हांव आनी कितें प्रॅक्टीस करून मोस्ट टुर्नामेंट्स पार्टिसिपेट केले. हांव ल्हान आसतना म्हाका जॅकी चॅन आनी ब्रुस ली फिल्म्स पळोवन बरें मन आसलें. ताका म्हाका एक कॉम्बॅट स्पोर्ट म्हूण एक सेल्फ डिफेन्स शिकूंक जाय. ताका मम्मा आनी डाडान आयकलें की कोणान सांगलें की उड्जोडी टेम्पलांत एक गणेश सर म्हूण शिकयता इन्स्टिट्यूट ऑफ कराटे आनी आयले डान्स. ताका हांवें थंय जॉयन जालो आनी मस्त ट्राय केलें पर म्हाका तितलेंय आशा नासलें कारण म्हळ्यार आनी एक फावटी कॉम्पिटिशन्साक बरी येताना म्हाका भंय लागतालें कोण मारता म्हाका या विन जायना आनी ते हर एक फावटी वचून पाटी. पर ल्हव येताना आमी इल्लेशे आनीक आशा भोगले विन जायचे म्हूण आमचे सिनियर्साक पळोवन कशे ते काटात करतात कशे फायट करतात ते आमी लास्ट शॉनाक आयलो आनी शॉनान म्हाका सांगले एक दीस बाबा विन जायचे आमी आनी तशी एक आशा आयले आमी दोगांय सांगाता करीजे अशें करून ताका तशें जावन आमी हांगा ह्या स्टेजार पावले. सो हातून तुमच्या पैकी कोण डिबेटांत हुशार आसात? ते हांव. ओके लूक ओके फायन. डिबेटांत हुशार असल्यार तुमकां खंय जाल्यार ह्यो वस्तू तुमकां सर्वायव करीत आनी डिबेटांत कोण हुशार आसता न्ही मातसो जोर आसा म्हणचे म्हाका मम्मी. ओके फायन. सो तुज्या डिबेटाचे अचिवमेंट्सच्या विशयान आमकां सांगीत की. सो एस्पेशली हांव ल्हान आसतना म्हाका आनीक क्लासीर आसतना मॅम ऑलवेज बोम मारता हांव उलयता चड आनी पुरा तशें जावन म्हाका चिंतलें क्लासीत जोर आसा. ताका हांवें चिंतलें म्हाका एक उलोवंकचें एक टॅलंट आसा कर. मागीर म्हणजे हांव गोंजागा स्कूल जॉयन जाताना तितले स्टुडंट नासले पयले आमचे काले 30 जण आसले या 30 स्टुडंट्स आसले हर एक क्लासीन. ताका म्हाका चड ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळे MC करून एलिक्युशन्साक वचून मागीर इंटर स्कुलाचे कॉम्पिटिशन्सान पार्टिसिपेट करून मागीर लास्ट आमी PUCन हांव आयलो आनी त्या दाला म्हाका मॉडेल युनायटेड नेशन्स म्हूण एक व्हडले कॉम्पिटिशनान हांवें भाग घेतलो आनी तातूंत विन जालो. तो ते एक म्हाका व्हडले अचिवमेंट डिबेटान. वाव नायस. डिबेटांत हुशार आसा हांव न्ही तुवें आतां डिबेट स्टार्ट केल्यार विन जाता. शॉन तुजे लागीं डिबेट करनासता की लूक सदांय ना डिबेट पुरा आमचे मध्ये काही जायना आमी नॉर्मली अशें उलोवन नॉर्मली. आनी म्हाका एक क्वेश्चन आसले तुमी कराटे ते करता ना तुमकां फायट करता ते तुमकां दुखाना बी म्हणल्यार मार लागता ते तुमकां दुखाना बी ते? वय एक्चुअली सांगल्यार आमकां चड इंजरीज जाता. आतां आमकां स्पोर्टिंग इक्विपमेंटाचे गियर आनी की बरें आसा आनी म्हळ्यार आमचे कालाक प्रोटेक्शन आसा हाताक प्रोटेक्शन आसा आनी आमी ल्हान बेल्टान आसतना आमकां वेस्ट बँड आनी पुरा बांद दिताले तर चेस्ट गार्ड आनी पुरा आसले. पर इंजरीज ऑब्वियसली कॉमन आसात काले म्हळ्यार आमी पांयार किक करतात एल्बो लागता मागीर फेस पंच आसा तातूंत नाक या आंगाय गोमटी लागता आनी पुरा तशें चड इंजरी शॉनाक जाला आमकां हर एक फावटी प्रॅक्टीस करतना. म्हाका म्हज्या फ्रेंडान म्हळें लुकाक बरें फॅन फॉलोईंग आसात आमच्या आरुपे ब्लॉकांत अशें आसात वैगी लोक. म्हाकाय कोत्तना खंय फॅन्स आसात पर आयकल्यार मागीर आसताले खंय. सर्वांकी लायफांत एक रोल मॉडेल आसा आमी ताच्या मॅटांनी चलता तांकां आमी फॉलो करता. सो तुमच्या लायफांत तुमचे रोल मॉडेल कोण? पर्सनली रोल मॉडेल म्हणल्यार कोणी ना आमी म्हणल्यार दुसऱ्यांक पळोवन शिकून आमी प्रॅक्टीस करून हे परा करचे तशें. पर हांवें सांगचे म्हजे मम्मी आनी डाडा काले म्हळ्यार ल्हान प्रायतान म्हाका कराटेन घालन आनी एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीजान सगळ्यान घाल म्हाका एक मोटिवेशन दिला आनी एनकरेजमेंट. डाडा ऑलवेज म्हणजे एक कराटे एग्जामिनेशनाक म्हाका सोदतालो आनी मम्मी हर एक फावटी टुर्नामेंटाच्या टायमार बसताले ते पळोवन म्हाका. हांव हर एक एपिसोडांत गेस्ट आउट टू गेम खेळटा. सो नाव लेट्स स्विच टू गेम मोड. लुका लागीं हेडफोन्स आसात आनी शॉनाक हांव थोडे सेंटेन्सीस दिता स्मॉल सेंटेन्सीस लायक मोड बारने के त्रासा. तशें लिप मुवमेंटार शॉनाचे लिप मुवमेंटार लुकान गेस करी जे तूं सेंटेन्स घाले आनी तांकां टायमर्स आसा 25 seconds. So let's start the game. बागी नातालांचे फेस्त तुका. बागी नासतना जिवन ना. बागी नातालांचे फेस्त तुका. बागी हातार लागले तुकाच ना. बागी नातालांचे फेस्त तुका. बादी नातालांचे फेस्त तुका. फर्स्ट
वादी नाचण्याचे बेस्ट आहे का ओके फाईन. हांव तुका तू म्हाका. तू म्हाका हांव तुका हांव तुका तू म्हाका. हांव तुका हांव तुका तू म्हाका. बरो जल्म दिवस तुका. बरो जल्म दिवस तुका. बोरलो बरो बरो जल्म दिवस जल्म दिवस तुका. जल्म दिवस तुका. बरो जल्म दिवस तुका. ओके फाईन करेक्ट. तुका 2 करेक्ट म्हणली राईट. 2 करेक्ट म्हणले आणि 1 रॉंग. होय बाकी ते बाकी मम्मी डॅडी सो हांव मोगासो. हवय मम्मी डॅडी सो हांव मोगासो. मम्मी डॅडी मम्मी डॅडी सो हांव मोगासो. तो हांव मोगासो. मम्मी डॅडी तो आव. तो नाही मम्मी डॅडी सो हांव मोगासो. मम्मी डॅडी सो आव. मोगासो मोगासो. मम्मी डॅडी सो हांव मोगासो. हो सर ओके फाईन. ओके नेक्स्ट स्टार्ट. सोबीत फुड्यार बांद्या. पुढार सोबीत फुडार बांद्या. सोबीत सोबीत फुडार फुला फुडार फुडार बांद्या. फुडार डार बांद्या. सोबीत फुदार बांड्या. ते समा येऊ ना. सोबीत फुडार बांद्या. सोबीत फुला फुडार सोबीत फुडार बांद्या. बांद्या. आता सांगते बट 1 सेकंड या गेमाक लूक विन झाला डेफिनेटली ताका लुकाक क्लॅप. म्हाका ते एक क्वेश्चन विचारूंक आसा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. आमचे समाज कराटे म्हणल्यार स्पोर्टाक महत्व दितागी लायक दुसऱ्या टॅलंटाक त्यांनी महत्व दिवच्या परी कराटे म्हणल्यार ह्या स्पोर्टाक आमची समाज महत्व दितागी तुमचे अभिप्राय कितें? ते ॲक्च्युली व्हेरी गुड क्वेश्चन ॲक्च्युली. सो ॲक्च्युली म्हाका पयले तोनत कराटे म्हणून काले गुर्त नासले. आमी स्कुलान पुरा आयकतले पण ते लेवल आमचे दोन्ही फॉर्म आसात एक बुडोकान आनी शोटोकान आनी आमचे स्कुलांत आनी पुरा शिकयतात शोटोकान म्हणून पर तितले इम्पॉर्टन्स ना काले मला सगळे. शोटोकान एक स्टाईल सो शोटोकान एक फास्ट मुवमेंट बरी आसा आनी बुडोकान एक लंब मुवमेंट बरी. तसे मुस्तू स्टाईल आसा शोटोकॉन आसा शोटोरियो आसा वय वय बुडोकॉन शितोरियो आनी पुरा हे पुरा स्टाईल्स आसात कराटेचे एक वास्ट टॉपिक आसा तशे. सो ताका आमी पळयतना ॲक्च्युली तितले इम्पॉर्टन्स ना काले म्हळ्यार ते स्कुलान शिकयतात तातूंत कांय कॉम्पिटिशन ना ह्या तशें कांय ना. आनी म्हाका फर्स्ट म्हणजे कराटे कॉलेज लेवल म्हाका इंटर स्कूल टुर्नामेंट नासले म्हाका इंटर कॉलेज असले डायरेक्ट वचून आनी शॉनाक असले एक इंटर कॉलेज टुर्नामेंट जावन ताका ॲक्च्युली तितले इम्पॉर्टन्स ना. आनी कोणाक विचारल्यार या सांगल्यार हांवें जितलो नॅशनल्स कराटेन ते सांगतात कराटे ॲक्च्युली काले जस्ट मार्क कामचे ना ते ॲक्च्युली आनीक सर्ड आसा एक फॉर्म आसा एक मार्शल आर्ट स्टाईल ते तशें तितले इम्पॉर्टन्स जावची ना. आनी थोडी सांगतात तो कराटे म्हणटा न्हू कराटे दी म्हणून म्हणटात. थोडी सांगतात कराटेन बीन जाला न्ही. डिफरन्स ऑफ ओपिनियन सगळ्यांनी वय वय सो थोडी थोडी बरे रिएक्शन येतात थोडी सांगतात कराटेन तशें करता. बट तुम्ही तुमचे कॉन्फिडन्स दवरी आणि लोकांचे ऐकायचे मिस्टेक्स तुम्ही मिस्टेक्स करता डेफिनेट तांचे ऐकायचे बट डिमोटिवेट करताना एक ऐका नाका. ना ते पुरा आमी खान आमचे युवक डेफिनेटली तुमच्या तावन इन्स्पायर्ड जाल्यात तुमच्या जर्नीत हांव सो आमच्या युवकांक एक मोटिवेशनल मेसेज दिवी एक. सो म्हणजे 3 मेन प्रिंसिपल्स आसा 3D म्हणून येत. सो डेडिकेशन डिटर्मिनेशन आनी देव. सो ह्या जर्नी हांवें गेलो नॅशनल्साक पावूंक हर एक पार्टी म्हजे वाटो देव आसलो म्हजे पेरंट्सान आनी म्हजे फ्रेंड्साचे सपोर्ट आसले बेसन आसले. मागीर डेडिकेशन म्हणजे आनी शॉनाचे डेडिकेशन मेन आमचे सगळे जोन विन जाले दोजोतान आमी हर एक दीस असले ते टेम्पलान प्रॅक्टीस करन आनी पंचिंग बॅगा वट्टू प्रॅक्टीस करन आनी आमचे फॉर्म सोमा करन आनी लास्ट डिटर्मिनेशन आमकां हर एक दीस सांगेत आमकां वचूंक नाका हें करूंक नाका आनी आमकां पुरा समजल
पर आमचे कॉलेजाचे जावन आमचे एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज आनी डान्स आसल्यार आनी पुरा तरी पूण आमी येवन आमचे डिटर्मिनेशन आतां आमकां विन जायचे म्हूण आमी हांव आनी शॉन हर एक पाटी म्हणटाले प्रॅक्टीस करतना विन जायचे काले जाल्यार एक न्ही मांडीचे एटलिस्ट नॅशनल्स पावतना. सो तशें ते 3D टेक्नीक फॉलो केल्यार मागीर खंयचे अचीव करी. आणि हांवें सांगचें जाल्यार मोटिवेशन आतां दिल्यार आमी मोटिवेट केल्यार 2-3 दीस आसता ते आमकांच म्हणले एक इंट्रस्ट आसले ते इंट्रस्ट आमी फॉलो केल्यार मात्र आमकां एक आमी अचीव करीत. आणि तुमकां इट डिपेंड्स ऑन तुमचे लायक कसले फ्रेंड्स आसात लायक फ्रेंड्स बरें मोटिवेशन दिल्यार तुमी बरे जाग्यार येतात. वय आनी डिपेंड्स आनी पर तुमी पेरेंट्स आतां मामी आनी तुमकां सपोर्ट केल्यार तांणी सपोर्ट केल्यार तुमकां कांय करूंक जायना. तांचे सपोर्टय मेन मागीर फ्रेंड्सचे सपोर्टय मेन. लूक तशें शॉन तुमी हांगासर आयल्याक तुमकां देव बरें करूंक थँक्यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर एंडिवर्स. आनी तुमकां तुमच्या मम्मी डॅडीक सर्वांकी बरें नातालांचे फेस्त मागतात. तशेंच तुमकां व्हेरी हॅपी क्रिसमस एंड अ व्हेरी हॅपी न्यू इयर. आनी तशेंच तुमकां व्हेरी हॅपी क्रिसमस आनी व्हेरी हॅपी न्यू इयर. आनी तुमकां तशेंच सर्वांक अ व्हेरी हॅपी क्रिसमस एंड अ हॅपी न्यू इयर.